Solan tu Deus or podvedar, Biugur moganaya yavela, Vai korki kolkazayam chitoyar, Tium tu kayek mogatso namosar, Vai korki kolkazayam chitoyar, Tium tu kayek mogatso namosar. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. मोगाल भाव भयणीनो, आयच्या सेवा धर्माचो विशय सर्वेस्पराच्या उपदेशाक पालो दिवया, देवाचो आशिर्वाद घेवया. देव आमचो मोग करता आनी ताका जाय आमी सदांच खुशाल आसलेली. ह्याच खातीर उपदेशा वरवीं देव आमकां बरी वाट दाखयता, सगळ्या वायटांतली निवारता आनी सासरीक जिविताक पावयता. ह्या मिसांत भाग घेतना आमचे पातक वळखून घेवंक आनी देवाच्या उपदेशा प्रमाणे जिवंक देवाचो आदार आमकां मागुया. मोगाल भाव भयणीनो, जायते पावटी आमी देवाचे राज आमच्या जिवितान जिवंक ताची खुशी आमच्या जिवितान पाडूंक प्रयत्न करता, पूण कांय पावटी अशें करूंक आमी फाटीं उरता वा चुकता. तर ह्या वेळार असल्या पातकांचो आमी उगडास करुया. दूख धरून म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत पागिबून सोदांचांक क्वार मारीक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. प्रार्थूया. देवा, सासणाच्या उजवाडा आपल्या विस्वाशी आंकवारी जिवितान आनी रोग साक्षाच्या दिरादीक मोर्नान बागिवून लुसी प्रकाशबरी दिवती जावंक पावली. सोर बरेपण, प्रमाणीकपण आनी सोत आमचे जिणेंत सांबाळून आमी उजवाडाची भुरगीं जावं आनी एक दीस बागिवून लुसी सांगाती तुजे मोहिमेच्या सांगात सासणीक उजवाडांत आमी तुका भोगूंक पावूं. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेताय आनी राजवत चलयताय सासणाच्या सासणांक. इजायस प्रवाद्याच्या पुस्तका वयलें वाचप. सर्वेस्पोर तुजो सोडवणार, इस्रायलाचो पवित्र देव अशें म्हणटा, हांव सर्वेस्पोर तुजो देव. तुका फायद्याचें तें तुका शिकयता. तुवें तांकूंक जाय ते वाटेंतल्यान हांव तुका चलयता. म्हज्या उपदेशांक तुवें चीट दिलें जाल्यार एके नदी भाशेन तुजी कुशालकाय जावंक पावती आनी दोऱ्याच्या लारां भाशेन तुजें प्रमाणीकपण. रेवी भाशेन तुज्या भुरग्यांची संख्या वाडटी आनी तिच्या कोन्यान इतली तुजी सोसत.
तुजें नांव म्हजें सोरशिल्लें केन्नाच नोपोयत जातें ना ताचो नास केन्नाच जातो ना देवाचें उतोरें आमचो जबाब जातलो सर्वेस्परा तुजो पाटलाव कोत्ता ताका जिविताचो उजवाड मेळटलो पोतून म्हणुया सर्वेस्परा तुजो पाटलाव कोत्ता ताका जिविताचो उजवाड मेळटलो जो मनीस नोश्ट्यांची बूद घेवंक चलना वो पातक्यांच्या मार्गार भोंवना आनी धर्मी मनशांच्या सांगाता बसना तो खरोच भागी सर्वेस्पराच्या उपदेशांचेर ताचो संतोष दीस रात ताचे नेम तो नियालीत आसा जबाब सर्वेस्परा तुजो पाटलाव कोत्ता ताका जिविताचो उजवाड मेळटलो वावत्या वालेचे देगेक लायल्या रुखाक काला पोरमणे जातात फळां आनी कोदींच भावून पडनात ताचीं पानां असल्या रुखा वरी तो मनीस सगल्यो ताच्यो कोरण्यो सुफोल जबाब सर्वेस्परा तुजो पाटलाव कोत्ता ताका जिविताचो उजवाड मेळटलो पूण नोश्ट्या मनशांचें अशें न्हय दुबावीन अशें न्हय ते कोण जाणय वाऱ्यान उबून वेता तसलें पोल बऱ्या मनशांची वाट सर्वेस्पोर राखता पूण नोश्ट्यांची वाट निसंतनाक पावयता जबाब सर्वेस्परा तुजो पाटलाव कोत्ता ताका जिविताचो उजवाड मेळटलो शुभ वर्तमानाक उबी रावया सोमी येता ताका मेलूंक भायर सोरात तोच तो शांतीचो कुंवर सुरवेस्पोर तुमचे सोबे आसूं मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान लोकांचे उरपोंची कोडे उलोवन जेजून म्हणलें हे संस्थीक कोणा लागीं म्हूण हांव सोर करची मैदानार बसून आपल्या बरोबरच्यांक उलो मारून आमी तुमकां गायले आनी तुमी नाचलिनात आमी विलापले आनी तुमी रोडलिनात अशें म्हणटोल्या भुरग्यां पोरी ही संसद तर जुवांव जेवण तशेंच पिवण चाकीनासतना आयलो आनी लोक म्हणटा ताचेर देंवचार बसला मनशाचो पूत जेवून आनी पिवून आयलो आनी लोक म्हणटा हो आसा पोटयो आनी सोरो पियेता तसलो मनीस दोन वसूलदारांचो आनी वायटोव्यांचो इश्ट तर देवाची जाणवाय चूक नासलोली म्हूण तिच्या फोडा उदेशी रुजू जावन येता जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे मोगाल भाव भयणीनो आयचो विशय आमकां उगडास करता सर्वेस्पराच्या उपदेशांक पाडो दिवया देवाचो आशिर्वाद घेवया आमच्या जिवितान आमी जोरी देवा सोरी असो संबंद आमी जोडून घेता जाल्यार आमकां एके भाशेन आदार मेवता आमकां देवाचें बोड मेवता ताच्या उतरा पोरमोणे चलूंक ताच्या उतराक पाडो दिवंक आनी अशें आमी पळयतात सान फ्रांसीस शावेरान आपल्या जिवितान केलें देवाची खुशी करूंक देवाचे उपदेश पाडूंक तो कांयच फाटी दवरी नासतना
सोगले आपले वारोयता आपले जिवीत लेगीत दिता देवाचे उतर पोरगोटूंक आनी मनशांक देवा सोरशी ओडून हाडूंक. आयज आमी जोरीतोर देवाचे उपदेश पाडूंक सोदतात जाल्यार ताचेहून अदीक आमी पयले सुवातेर देवा सोरी सोंबोवन सोडूंक गरज. कित्याक जोरीतोर आमी देवा सोरी आमचो सोंबोवन सोडूंक पावनात जाल्यार ताचे उपदेश आमी कशे पाडूंक पावतल्यान. तोर मोगाल इश्टानो, पयले सुवातेर आमी आमच्या जिवितान आमची वाट तयार करूंक गरज. ते म्हणल्यार आमचे काळीज आमी तयार करूंक गरज. आनी आमी आमचे काळीज तयार करूंक सोदतात जाल्यार सान फ्रांसीस शावेरा भाशेन आमी आमच्या जिवितान जें कितें आसा, जें आमकां चड मोलादीक आमी दोत्तांव तें फाटीं दवरूंक घोडे आमकां पडत. आनी अशें आसतना आमी जोरीतोर अशें कोत्ताव जाल्यार सान फ्रांसीस शावेरा भाशेन आमकांय आमच्या जिवितान ती खुशालकाय मेवतली, बोड आनी शक्ती फावो जातली आमचे काळीज तयार करूंक. आमी अशें करूंक सोदतात जाल्यार आमी पयले सुवातेर बरें कुमसारान वांटो घेवया. बरें कुमसार जावन आमच्या जिविताचेर लक्ष घालुया. जें कितें आमी बरें कोत्ताव तें अदीक वाडोवया आनी जें कितें आमकां देवा सोरशी पयस दवरता तें आमी फाटीं दवरूंक वावरुया. दुसरें म्हणल्यार आमी जोरीतोर देवाचे उपदेश पाडूंक सोदतात जाल्यार पयले सुवातेर ताच्या उतरा प्रमाणे आमी चलूंक गरज. आनी उतर आमी जोरीतोर जाणा जावंक जाय जाल्यार आमी ताचे उतर पयले सुवातेर वाचूंक गरज, तें नियाडूंक गरज. आनी ह्या पासत आमी सान फ्रांसीस शावेरान केला ते भाशेन दर दिसा तो देवाचें उतर आपल्या काळजान दोत्तालो आनी देवाचें उतर ताका बोड आनी शक्ती जाताली आपलो वावर फुडें व्हरूंक, लोकां पासत वावरूंक आनी अवघड परिस्थितींतूय देवाच्या उतराक तो पाडो दिवंक पावता. तर मोगाल इश्टानो, आयज आमी देवाचें उतर वाचुया, देवाच्या उतराचेर नियाडुया, देवाचें उतर नियाडुया आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे आमचें जिवीत फुडें व्हरुया. तिसरे सुवातेर जोरीतोर आमी अशें कोत्तात जाल्यार आमच्या जिविता वरवीं तें दिसून येवंक जाय. हांव मिसाक वेता, सोगलें देवस्पण कोत्ता, पूण म्हजें जिवीत थाऱ्यार ना जाल्यार मोगाल भाव भयणीनो, आयचें शुभ वर्तमान आमकां सांगता, निमाणे वडींनी आमकां मेवता, जेजू आमकां सांगता की आमी फोडां दितात ताचे उद्देशी आमी कोणाचो पाटलाव कोत्तात तें रुजू जाता. म्हणटोच आयज आमी जोरीतोर आमच्या जिविता वरवीं साक्षी दिवंक पावनात वा आमी आमच्या जिविता वरवीं देवाचे उपदेश पाडूंक वचनात जाल्यार आमी देवाक ओ देवा सोरी आमी सोंबोंदान जियेनात. तर मोगाल भाव भयणीनो, सान फ्रांसीस शावेराची देख घेवया. ताणें मोग आनी शांती शिपडायली, देवाचें उतर ताणें दुसऱ्यांक वांटून दिलें. तर आयज आमी आमकां विचारुया, आमी देवाचें उतर वांटूंक, देवाचो मोग दुसऱ्यांक दिवंक, बोगसणें फावो करूंक, दुसऱ्यांक बोगसणें दिवंक आमी असलीं पावलां फुडें मारल्या काय? आनी मारल्या जाल्यार देवाक आर्गां दिवया की देव आमकां ताची कृपा दिता. आनी अशें आमी करूंक चुकल्यान जाल्यार देवाची कृपा आमकां मागुया, कित्याक देवाचे कृपे विणेन आमच्यान कांयच करूंक जायना. तर देवाचें उतर नियाडून देवाचे उतरा प्रमाणे चलूंक आमकां कृपा मागुया. आनी निमाणे सुवातेर देवाची येवजण आमच्या जिवितान आमी वेव्हारान घालुया. मोगाल भाव भयणीनो, अवघड परिस्थितींनी सान फ्रांसीस शावेर फाटीं सरूंक ना. जेन्ना ताका देवान आपयलो तेन्ना ताणें हें आपोवणें स्विकारलें आनी संवसाराचे शिमे पर्यंत तो गेलो देवाचो वावर करूंक, देवाचें उतर दुसऱ्यांक शिपडावंक. आयज आमी आमकां विचारुया, आमी जूय आसाव थंयसर आमच्या सोर भोंवती आसतल्या लोकांक आमी आमच्या जिविता वरवीं देख जातात काय? आमच्या जिविता वरवीं आमी देवाच्या उतराचे बी दुसऱ्याच्या काळजांनी ओपूंक पावतात काय? आमी अशें करूंक ह्या मिसान देवा लागीं कोतकोत्यान मागुया. आनी हेंच करूंक पयले सुवातेर आमी आमची काळजां तयार करुया, देवाच्या उतराचेर आमी नियाड करुया. तिसरे सुवातेर मोगान आनी एकवटान आमी एकामेका सोवे बोगसणे आनी मोग शिपडावया. आनी चवथे सुवातेर आमी आमच्या जिवितान दर दिसा देवाची खुशी करूंक वावरुया.
आनी अशें करूंक ह्या मिसान आमकां जोण एकल्याक बोड आनी कुरपा सान फ्रांसीस शावेराच्या मुजुतीन मागुया. ह्या वेळार कांय आमची मागणी आमी बापा मुखार दवरुया. सगळीं उबी रावया. आमकां एकूच देव आसा आनी ताचे भायर दुसरो देव ना. सगळ्या आमच्या काळजान आत्म्यान आनी बोलान ह्या देवाची आमी भोक्ती आनी मोग करूंक बापाची कृपा आमकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. देव पवित्र आनी ताका सगळीं वाखाणणी फावो. देवाची पवित्राय सांबाळूंक ताचें नांव बेमानान घेना जावंक पूण मान दिवंक बापाची कृपा आमकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. आयतार देवाच्या मानाक भेटोवचो दीस. हो दीस मिसा आनी मागण्या वरवीं आमी पवित्र सांबाळूंक बापाची कृपा आमकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. देवान आमकां बरी आवय बापूय वो वडील फावो केल्यात. आमी सदांच तांकां मानान लेखूंक आनी तांच्या उतरां प्रमाणें चलूंक बापाची कृपा आमकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. मोगाल बापा, ही आमची मागणी आमी तुजे मुखार दवरता. तेच परी आमची खासगी गरजो तुजे मुखार दवरता. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. मोगाल बापा, तुज्या एकल्याच पुताक घेवन आमची काळजां जागी कर. ताच्या येण्या वरवीं नितोड ओणतोसखोरनान तुजी चाकरी करूंक आमी पाव म्हूण मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवत चलयता सासणाच्या सासणांक. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर खाडी आनी सोर थाय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं
आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशापण घेवन पयले पावटी आमचे मोदे आयलो तेन्ना ताणें तुजे पुर्विल्ले येवजण पूर्ण केले आनी सासणीक तारुणाचे दार आमकां उगडले. हे वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेतांव ते तुवें बासायलोले देणे तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटले. देखून आतां देवदूता बरोबर आनी सोर्गींच्या सोल दोलबारा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरोंतरी गायतांव. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूच सोगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रोगोत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पोरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका दिन वासून तो म्हणलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचे हे रोगोत. पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत ते वारोवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थात भावार्थाचो गूढ पोरगो होटुया. तुझ्या कुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडूयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कोण. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रोगोत शेवतोल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारचे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवडी बापा, सिम्या आमच्या आदारी गवडी बापान सगळे यादनिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मुगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक
तुझे पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया करून म्हूण आमी मागतां. आंकवार मारी देवाची माई सांगाती, तिचो पोती भाग्योन जुजे, भाग्योन धर्मदूता, भाग्योन फ्रांसीस शावेर, भाग्योन जुजे वाज, भाग्योन लोसी आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाताक तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा, सोरवोंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान. आमी आमच्या जिवितान देवाचो उपदेश पाडूंक आनी जिवितान खुशालकाय भोगूंक जेजूनच शिकयले मागण्यांतल्यान बापाक आमची मागणी उबारुया. आमच्या बापा सुर्गींच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवडणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाश्यान ओत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोरदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवत चलयताय सासणाच्या सासणान. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेले संवसाराचेर पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचेर पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचेर पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेडी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेडयेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. काथोलीक धर्मान जाणी बावतिस्माचो संस्कार घेतला, फकत ताणीच कुमन्यांव घेवंक येवचें आनी दोनूय बाजूनी एकामेकाक फुडो करून उबी रावन कुमन्यांव घेवचो. While we greatly appreciate the presence of members of other faiths at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisle to receive the Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्म संस्कार ग्रहण किया है, वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आएं. Hello.
so 모국해로 거서 참석해로이 드베 Lapas moga turaloi, dulcința-mi tuja drauce, ik tuji adniamka, tu venam somokeloi, doso te kame kato. Ik tuji adniamka, tu venam somokeloi, doso te kame kato, amiata mokoto. Bapac mogan tuji eloi Nacho adnia soda parun Ami tuja cidolia, tuji adnošec palun. Ik tuji adniamka, tu venam somokeloi, doso te kame kato. Amiata mokorzo, ik tuji adniamka, tu venam somokeloi, doso te kame kato, amiata mokorzo. मोगाळ बाबा भयणानो जेजू आमच्या काळजांत आयला आनी आपले कृपेन तो आमकां भरता तर कांय वेळ आमचे दोळे आमी धांपया आनी ओगेपणान आमी जेजूक आर्गां आनी दिनवासूया सगलीं उबीं रावया प्रार्थूया सर्वेस्परा आमच्या प्रितीच्या बापा लुसी तुजे बागेवून रोग साक्षिणीक तुजे सेवेंत विस्वाशी आनी कोश्टा मोर्नांत जोयतीवून तुवें केली आमी शेवला त्या पवित्र जेवणा वरवीं आमकांय दिसान दिसाच्या आत्मीक झुजान घोट आनी जोयतीवंत कर हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी मातशें बसुया आज मिसाची भेट संभ्रमलेल्या पाद्री बॉरिस डायस सो बलिदानान वांटो घेतलेल्या सगल्या आमच्या यादनीक बाबांक तशेंच पर्वरीच्या फिरगोसकारांक आमचे दिनवास बरोचभर गायन पंगडाकूय आमचे दिनवास ह्या दिसांनी मिसाचो वेळ हे परी सकाळी 6, 7:15, 8:30, 9:45 आनी 11 वाजता आनी सांजे 3:30, 5 आनी 6:15 मीस इंग्लीश भाशेन कुमसाराचें पेंडोल तुमचे दावे वाटेन आसा कुमसारांचो वेळ सकाळी 5:30 ते 2:12 पर्यंत आनी सांजे 3 ते 6 पर्यंत तशेंच तुमचे उजवे वाटेन आमचो कावन्सिलींग सेंटर आसा कावन्सिलिंगाचो वेळ सकाळी 8:30 ते 12:30 पर्यंत आनी सांजे 3:30 ते 5:30 पर्यंत
आज मद्रास मैलापूरचो आर्चबिस्प भोवमानेस्त जॉर्ज एंटनी सामी दनपारां 12:15 इंग्लीश भाशेन जातल्या मिसाचेर मुखेल येजमानपण चलयतलो. फाल्यां दनपारां 12:15 तामील भाशेन मीस आसतले. डिसेंबराचे 15वेर 12:15 मलयालम भाशेन मीस आसतले. तशेंच त्या दिसा वेस्ट आफ्रिकाचे 2 बिस्प 15च्या इंग्लीश मिसाचेर येजमानपण चलयतले. ह्या दिसांनी एक्सपोजिशनाच्या मिसाक वापुरतल्या सेवा धर्माच्यो पुस्तिका कोणाकूय जाय जाल्यार आमचे बाजिलिकेच्या लिटर्जी डेस्का फाटल्यान व बाजिलिकेच्या कंट्रोल रुमान तावन तुमी तें घेवं येता 20 रुपयांक. निमाण्या आशिर्वादाक आमी सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. बागयोन फ्रांसीस शावियाराक मागणें आमी सांगातान म्हणुया. बागयोन फ्रांसीस शावियारा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सोगलेंच लासतलें. देखून जेजूचें नांव आनी सडवणीची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जरोन मेलोय. ह्या पासोद बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासोद तुजी विनोती मागता. जण एकल्यान आपणाक जाय तें हे वेळार मागचें. आमचे ओंत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शार्ती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाखाणटा. आमेन.